सद्या काळाचो 17वो शनवार. पयले वाचप लेविताच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुमी 7 हप्त्याची वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्याच्या वर्साचो काळ, एकूण 50 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब पुंकूंक जाय. प्राजिताच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब पुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हूण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर्व निवाशांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जुबल्यो जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा फाटीं येवचें. हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबल्योचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचे न्हय, जमा करिनातलें धन्याचें पीक लुवचें न्हय. बेंडणी करिनातल्या दाका मळ्यांतलो दाखो जमा करचो न्हय. जुबल्यो तुमी पवित्र म्हूण लेखचो आनी जें कितें शेतान मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबल्योच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घराक फाटीं येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबल्या उपरांत सोंपलेली वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फासल्याच्या वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितले चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितली उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्याचो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. पगार तुमच्या देवाक भियोन चलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. कीर्तन. तेन्ना पृथ्वी तुज्यो वाटो वळखतली. सगळे राष्ट्रांक तुजी सडवण कळीत जातली. राष्ट्रांक तुजी स्तुती करूंक देवा. सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूंक. राष्ट्रां तुजी स्तुती करूंक देवा. सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूंक. देव आमकां आशिर्वाद दिवं. सगळो संवसार ताका भियोन चलो. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. त्या वेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपारायाच्या कानान पडली. तो आपल्या कारभार्या लागीं म्हणालो, हो स्नान जाता जुवांस जायसै. तो मेल्ल्यांतलो जिवांत जाला. देखून ताचे थंय आसार्यांकडच्यो पदव्योय जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवन घेवचें सारकें न्हय म्हूण जुवांक ताका सांगलें. हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो. पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हूण मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदियाच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हूण सापूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयचे शिकवणेन अशें म्हणाली, स्नान जाता जुवांचें शीस एक तमकांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो. पूण आपणें घाल्ल्या सापुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडून तिणें मागलें दिजय म्हणून ताणें फरमायलें. आनी जण धाडून बंदेंत आसलेल्या जुवांचें शीस कापयलें आनी तें एक तमकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचें उतर हें.